माटवे दाबोळे वाठारांत पेट्रोलाच्या गळटेक लागून जाल्ल्या प्रदूषणा खातीर थळाव्या लोकांक वेगवेगळी दुयेंसां जावपाक लागल्यात। बांयतलें प्रदूशीत जाल्लें उदक पिल्ल्यान लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता, तशेंच कातीचो संसर्ग जाल्ल्यान लोक सामकेच भियेल्यात। फाटल्या म्हयन्यांत माटवे दाबोळेच्यो बांयो पेट्रोलाच्या गळटेक लागून प्रदूशीत जाल्ल्यो। सुमार 15 दिसांनी पेट्रोलाचो लिकेज पॉयंट सांपडिल्लो, मात अजून मेरेन बांयांतले पेट्रोलाचें प्रदूषण तशेंच आसा। उदकांतल्या पेट्रोलाच्या प्रदूषणाचो लोकांक आतां त्रास जावपाक लागला। सुमार 1 म्हयन्या आदीं जाल्ल्या प्रदूषणाचे दुश्परिणाम आतां दिसून येवपाक लागल्यात, पूण सरकार आनी प्रशासनाक पडून गेल्लें ना। बांयच्या उदकांत जाल्ली पेट्रोलाची गळटी अजूनय तशीच आसा आनी ताचे परिणाम लोकांक भोगचे पडटा। त्रास जाता हिंगा आमकां जनेल लागून ओपन करून दवरूंक जायना, कित्याक आमकां भितर लागून वास येता आनी आमगे कोणी सोयरी लागून हे दिसांनी येयली चल वास येता, केसले पेट्रोला वास येता म्हणून ती लागून बेग्यान गेली। आपण एकल्यान म्हणूंक लागली आमकां रावूंक जायना हिंगा अशें म्हणून ती गेली आनी आमकां मातशें एक सेकेंड लागून आमकां जनेल ओपन दवरूंक मेवना। ओके, आनी आमकां उदकाच लागून आतां प्रॉब्लम जाता। पयलीं आमी ते बोरिंगाचें उदक मातशें पयर सोडटालीं, तशें आमगे आयडनां कितें धुवपा जातालें, आतां आमकां तें लागून बंद जालें आनी आमकां झाडां लागून हिंगा उदक घालपाक मेवना। पळय वास येता आनी ह्या दिसांनी सामको चडूच वास येता, रावंक जायना। कांय दिसान आतां आमी जाणटे जाले न्हू, वास चड येता तो। आतां अशें जालो तरी भायर आसल्या आसतना केन्नाय मागीर तोंडाक अशें बांदून वता आनी चडशे आमी मागीर भोंवना ताका लागून वास चड येता म्हणून। आतां कितले जाले आतां फाटीं तेन्ना पेपराचेर येयल्ले पळय ते दाखयता म्हणून जालें जाल्यार लिकेज आहा ती मेळ्ळी, पूण आजून आतां कितलो तेंप जालो कांयच ना तेजेर एक्शन घेवंक। फाटले 52 दीस जाले अजून मेरेन माटवे दाबोळेच्या बांयच्या उदकांत जाल्ल्या प्रदूषणाची समस्या अजूनय सुटावी जावंक ना। पेट्रोलाच्या वासाक लागून लोकांक आतां बरोच त्रास जावपाक लागला। वासाक लागून लोकांक आतां श्वास घेवपाक लेगीत आडखळ जावपाक लागल्या। लोकांनी बांयचें उदक पिवपाचें सोडूनच दिलां। देखून भौशीक बांदकाम खात्यान 24 वरां नळाचें उदक चालू दवरचें अशी मागणी थळावी पंच नीलम नायकान केल्या। आतां हांगा 1 म्हयन्या पयलीं जुवारीन सांगलें की तेंची लिकेज मेळ्ळी, सो आमी वी वर हॅपी। चल आतां आमी चिंतलें कितें एक 10-15 दीस येतले, समज कितें दोंगरान समज झिरपल्लें आसा एक 15 दिसा भितर काबार जातलें। पूण आतां पळयत जाल्यार न्ही हांगा एक कोणाची आमची प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा बांय, ती बांय भरून तातूंतल्यान पेट्रोल वता। दॅट मिन्स कितें तरी आजुनूय फ्लो चालू आसा आनी तो बी जोरान, कित्याक थोडें थोडें करून कमी जावपा जाय आशिल्लें, तें कमी जायना म्हणून लोकांचें हांगा भयाबीत वातावरण सगळे कडेन पसरलेलें आसा। हांगा शेजारी पळय जीं घरां आसा आजू बाजू तांकां तर इतलो वास येता आनी थोडे लोक सांगता की तांकां हें म्हणजे स्वासोस्वास घेता तेन्ना सुद्दां काळजान तेंचें कंजेशन जाता अशें सांगता। आतां एक बायल सांगताली की ती फूल तोंडाक तेजें रिएक्शन जालां म्हणून। सो अशें आतां एक प्रॉब्लम आनी एक प्रॉब्लम चालू जावपाक लागले आनी वेर दीस इज गोईंग टू एंड आय डोंट नो। आनी लास्ट टायम ताणी सांगलेलें पळय की मेळ्ळी लिकेज खंय जाताली ती मेळ्ळी, ती म्हाका दिसता की ही धूळफेक आनी अशें कांयच जावना। आतां डिजास्टर मॅनेजमेंट हॅज टू टेक एन एक्शन आनी PWD कडेन मागता की तेणी 24 तास हांगा नळाचें उदक चालू दवरचें, कारण लोक बांयचे बी यूज करताले ते बंद जाले आनी केन्ना केन्ना नळ आसता केन्ना केन्ना आसना, थोडे लोकांगेर टाकयो ना, ते असले लोकांक खूब त्रास जाता। आनी हांगा हे सायडीचे लोक आसात पळय न्ही ते चुलीचेर रांदताले, तांकांय बीन खूब प्रॉब्लेम जाता। आतां उजो घालपाक सुद्दां लोक भिवपा लागल्या। सो तेन्ना मागता की डेप्युटी कलेक्टरा कडेन की ताणें हातूंत दखल घालची।